काय करता की 4 सेशन्स तू कंप्लीट करशे. सो देवाला प्रार्थना करून हाचे विषय एक थोडे बॅकग्राऊंड अंडरस्टँड करून आम्ही मुखार. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेमपुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. आम्ही चतुश्लोकी भागवतमाचे विषयी थोडे एक बॅकग्राऊंड कसं नाही म्हणून पळयल्यारी. आता आम्ही तशी पळयल्यारी थोडे टेक्निकल असतील क्लास म्हळ्यार सिद्धांता विषय असे पुरा. सो सुरेखा तुमगेले माफी मागून घेता. जितले जाल तितलें म्हाका कळेल तितलें एक्सप्लेन करून ट्राय करता. वेदीक शास्त्र लिटरेचर म्हळ्यार भारी व्हड असं म्हळ्यार आतां पळयल्यार भगवद्गीता 700 वर्सेस आसा ती. श्रीमद भागवतम 8,000 आसा ती. तशी कितली वेद पुराण उपनिषद आणि जी गोस्वामी तांगेले संदर्भ बरयतना सांगता ती की कितल्या जे आमकां उपलब्ध आसा वेदाचे ताजे की ना कितली चड वांट्यान ते आजी लुप्त जाला की म्हळ्यार कसं नास ताजी कितली चड वांट्यान लुप्त आसता मेळना ते फूड आशिल्लें. सो ते कितले वेदीक शास्त्र म्हळ्यार ते इतलो व्हड विशय तो की साधारण मटाक कोणाक तातूंत एक सान भाग म्हळ्यार भगवद्गीताचे 700 श्लोक सगळें जीवन वता. ते पारायण कोण जाता रे ताजे विशय कळचे खातीर भागवतम 8,000 आसा. तशी विंगड विंगड उपनिषद पुराण म्हळ्यार एक भारी एक व्हड विशय जाता. म्हळ्यार इतले ते समुद्राकिना व्हड वास्टनेस म्हणटात पळय ताका ते कोण व्हड आचार्य जन आसा गुरुजन आसा ती तांणी तांकां मनांत म्हणटा पळय तांगेले करुणा आसा पुरा जनाल खातीर की कसं एक ते व्हड विशय आशिल्लो ताका एक इजी टू अंडरस्टँड जावन कसं ते एक मेन 4-5 पॉयंट ह्या पुणी मना बरें ती म्हूण तशी त्या शास्त्रां दोकून तांणी काणू जनाल खातीर सांगता ती. कशी आमकां स्कुलान तू हें आसता आशिल्लें पळय इंग्लिशांत आनी लँग्वेजांत की प्रेसी रायटींग म्हूण ताका एक 5 मार्काचें क्वेश्चन आसता आशिल्लें तशें कसं म्हळ्यार एक व्हड एसे दिता आशिल्लींची एक 300-400 वर्डां जो आनी तांणी सांगता आशिल्लीं एक 6-7 सेंटेन्सान तूं हातूंत मेन पॉयंट कसं ना म्हूण ते सांगया ती म्हूण. सो आणि एक पण उलटा वयस्त आशिल्लें की ते सान एक वस्तू दिता आशिल्ली आनी हातूंत दोकून कसं मेळ्ळें तें विवर्सून तुमी सांगया ती. सो तशी ते आचार्य जनाक आमगेले वयर करुणा जावन तांकां आसा की हें पुरो व्हड विशय वाजूचे जायच ना ताका तांणी त्या मना वरची तशी एक स्वल्प एक इम्पॉर्टंट पॉयंट सांगता आशिल्ली ती. आनी कोणा तातूंत इंट्रस्ट आसा कोणा तातूंत म्हणल्यार आपल्याक रुची आयल्या तांणी मागीर तांणी मुखारसून आनीक वाजिता आशिल्ली ती. कशी रामानुजाचार्यान तांणी चतुश्लोकी भगवद्गीता केलें. चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हळ्यार तांचे अध्यायाचे 8 श्लोका दोकून 11 श्लोक हे 4 श्लोक. मात जे आमकां ते कॉन्टेक्स्ट म्हणटात पळय कसले ते चतुश्लोकी भगवद्गीता ताचे एक बॅकग्राऊंड पळय अशी फाल्यां गीता जयंती सो एक स्वल्प एक 5 मिनट हाजे विशय पळोवया. कसं की
चतुश्लोकी भगवद्गीता सांगून जल्ल सिद्धा कशी कृष्ण सांगता की हांव एक्सेप्ट केल्लें देवा तुका तुंची देव म्हूण. सो हें एक इम्पॉर्टंट आसा की तें कसन तो विशय, ते केन्ना येता तो विशय, आनी ते जल सिद्धा ताजी इफेक्ट कसन आसता म्हणून त्या प्रकारान आमी ताची इम्पॉर्टन्स पळयत. कसं जालें की हे धांचे अध्यायाचे 8 श्लोक तो 11 श्लोक जल सिद्धा अर्जुन कसं म्हणता, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम आहुस्त्वां ऋषये सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. अर्जुन सांगता, देवा तू परम ब्रह्म परम धाम हे चतुश्लोकी भगवद्गीता ऐकून जलसिता तुंची पुराजनाला रक्षण करतलो परम धाम तू पवित्रम परमम भवान पुरा પછી परम सत्य जावन आशिल्लो आनी पुराजनाला रक्षण करचो खातीर आनी पुरुषम शाश्वतम दिव्यम शाश्वत जावन आशिल्लो एकदम दिव्य जावन आशिल्लो देवा तूं म्हणून आनी आदिदेवम ओरिजिनल पर्सन तुगेले फूड कोणी ना अजम तुगेल्या किना फुडेच आनी कोणी ना विभूम तुगेल्या किना कोणी व्हड ना आनी हांव सांगची मात न्हय. अर्जुन सांगता हांव स्वाम ऋषये सर्वे पुरा ऋषी मुनी जेन्ना कोणाक साक्षात्कार जालो तेन्ना हें पुरा जन सांगता ती आनी तांतुलें ಸ್ವಲ್ಪ नाव घेता अर्जुन देव ऋषी नारद आसता नारदू असित ऋषी देवल ऋषी आनी व्यासः तांणी सांगता सती आनी हो विशय आतां तुवें म्हाका सांगलो म्हणून स्वयं चैव ब्रवीष्यमी. सो आमी पळयत की हाचे एक चतुश्लोकी म्हळ्यार ते ताचे कशें की एक कॉन्टेक्स्ट आसता आनी ते कशें की आयकून जेता ताचे कशें की एक रिजल्ट आसता म्हूण पळयत. आनी धांचे अध्यायान तूं सूर जातान वय देव सांगता श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया. देव सांगता की हे अर्जुना ऐक वापास ऐक आनी कसं नायक की तूं म्हगेलो प्रिय मानाय तूं म्हगेल परम मित्र जावन आसा प्रिय जावन आसा ताका तुगेल खातीर तुगेल चांगा खातीर हित काम येया तुगेल चांगा खातीर हांव कसं की सांगता आसा आनी कसं न्ही परम वच हें आयक म्हूण आनी हें कसं की सांगून जे तरी चतुश्लोकी भगवद्गीता मुखार येता आनी तें आयकून जे तरी अर्जुन सांगता देवा तुगेल तुंचे आतां म्हळ्यार कन्विन्स जाता तो म्हळ्यार ते रामानुजाचार्यान ते चतुश्लोकी भगवद्गीता काडली म्हळ्यार ताचें कशें की एक म्हत्व आसा तें लॉजीक आसा तें केन्ना येता देवान कसन सांगचें आसा आनी तें आयकत तरी अर्जुन कसन सांगता ताजेन आमी पळयत की हें आसा म्हणून आनी ते चतुश्लोकी भगवद्गीतांत आमी पळयत एक 3 विशय खंयचे एक आध्यात्मीक प्रणालींतू की संबंध अभिधेय प्रयोजनम खंयचे एक विशयांत तूं संबंध अभिधेय प्रयोजन खंयचे एक विशयांत तूं ते आसूं काय हे 3 वस्तू संबंध म्हळ्यार देवा लोटू रिलेशनशीप कशी करचे देवा लोट संबंध कशी पावचे ताका संबंध म्हणटात. प्रयोजन म्हळ्यार ते कळ्ळें देवाल विशय तें प्रॅक्टिकली कशें करचें ताका प्रयोजन म्हणटात आनी ताची फल कसं प्राप्त अभिधेय म्हणटात आनी ताची फल कसं प्राप्त जाता तें प्रयोजन. आतां फॉर एग्जाम्पल इवन साधारण विशयांत खंयच्यान तूं पळयल्यार आतां एक नवी कार घेवका म्हूण लेखल्यार हां ते कार जावका म्हूण ताजे विशीं आमी एचुच्या सुरू करतात लेक्चर सुरू करतात ती कशी आसतली ते खंयची कलर कार खंयची मॉडल हें तें हें कारा ओट्टू संबंध जाता सामकेलो कारा ओट संबंध जाता एक पत्ता संबंध जाल्लो आनी आमकां मनांत दिसलें की आनी हांव तूं मुखार सुका मात ते कशी घेवची कार तेतून आमी प्रॅक्टिकली पळयता ती हें शोरूम खंय आसा खंयची कंपनी शोरूम खंय आसा ताचें मॉल कितलें वेबसायटार कितलो आसा तो एजंट कितले सांगता ते लोन मेळटलें की ना रे खंयची बँक कितली इंट्रस्ट दितली हें पुरा प्रॅक्टिकली आमी पळयता ती आनी ते कशी घेवची ते कार त्या प्रोसेसा डिटेला वता ती तें अभिधेय म्हळ्यार त्या प्रोसेस सुरू जालें आनी हें पुरा प्रोसेस जे तरी एक्चुली एक कार येता आनी ताचेर बसता ती आनी भारी खुशेर बैसून ताचेर वता ती आनी भायर पळयता ती हो आतां पुरा जन आमकां पळयता आसा ती नवे कारार बैसून आनी वता आसा ती म्हणून तें एक म्हणटात पळय प्रयोजन कशें की कारार हेकड तेकड वचचें. सो आध्यात्मीक विशयांत होच विशय आसा आमी केन्ना देवाल विशय आमकां एक रूच येता तेतून आमी त्या देवाल विशय एचुच्या सुरू करतात देव कोण आसतलो बा कशें आसतलो मागीर हें पुरा कळटा तर आमकां ना तूं मुखार सुका
तेन्ना ते अभिधेय म्हळ्यार त्या भक्तीची प्रणाली कोण आचार्य सांगता देवाल नामस्मरण करचें शास्त्र करचें आनी मुखारसून तांतूं मुखारसून वताना तांकां देवाल खातीर ते प्रीत येता आनी प्रीत येतर एक संतोश आनी आनंद मेळटा तें प्रयोजन जाता म्हूण पळयता. तशींच आमी पळयता की आतां भागवतम श्रीमद भागवतमांतूय एक चतुश्लोकी भागवतम म्हूण आसा. आनी भागवतम म्हळ्यार तांतूं मस्तक लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन आसा ती. कशें जालें की सुरे तें सूर जेताना नैमिशारण्यांत आनी ओट्टू जेता ती तेन्ना शौनक ऋषी आनी आदी पुरा ऋषी आसा ती तांणी सूत गोस्वामी सांगचें आसा की आमकां तूं सांगता म्हणून. आनी ताचे भितर मुखारसून परीक्षीत महाराजान शुकमुनीन परीक्षीत महाराजा सांगचें आसा आनी ताचे मुखारसून तांणी सांगता आनी ताचे भितर म्हळ्यार मल्टी लेवल आसता पुरो कॉन्वर्सेशन. हाण तांकां सांगचें ताण तांकां सांग ताचे भितर काणी भितर काणी काणी भितर काणी काणी भितर काणी म्हणटात पळय तशी मस्त लेवल्सार आसा ती. सो मेन म्हळ्यार हातूंत एक क्वेश्चनान सूर जावचें भागवतमाचें एक क्वेश्चन म्हळ्यार परीक्षीत रायान शुकमुनी सांगचें की एक आतां ताका ಸ್ವಲ್ಪ काळान ताका तागे मृत्यू जावचें आसा असल अवस्थेन तूं हांव कसं करता आनी हो विशय म्हळ्यार पुराजनाल खातीर आमगे खातीर लागू जाता अशी कोणीय ना ती आमगे पुराजनाल मुखारसून म्हाका केन्नाय जावं तें एक दिवस जावचें आसची ताका हें पुराजनाल खातीर हें क्वेश्चन इम्पॉर्टंटच परीक्षीत महाराजान सांगिल्लें की अशी जातशें साध्य आसल्यार आमी कसं करता म्हूण आनी थंय देखून मागीर परीक्षीत महाराजान पुरा सांगचें आसा. सो आतां हें आमी पळयता चतुश्लोकी भागवतम म्हळ्यार दोनी स्कंदाचे 9 अध्यायाचे 33rd श्लोकांत तूं येता आनी हें पुरान तूं येतोळ त्या भागवतमांत पळयल्यार एक ओवरऑल भागवतम पळयल्यार ब्रह्माल एक दिवसान कसं कसं ऍक्टिव्हिटीज जाता त्या प्रकारार तें एक वर्णन आसा म्हूण पळयत ओवरऑल भागवतमांत पळयत ब्रह्माल एक दिवसांत म्हळ्यार आतां आमगेलें कलियूग आसा कलियुगा किना होड द्वापर युगा किना होड त्रेता युगा किना होड सत्युग ये चार युग एक पंथा जाल्यार एक पंथा युग चक्र और युग चक्र एक पंथा जाता तशींच हे 1000 पंथा जाल्यार ब्रह्माल 12 घंटे जाता आनी हांगेल कोत आसा की एक कलियुग म्हळ्यार 4 लक्ष कितले की वर्स 4,28,000 इयर्स ताची डबल 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 तशी त्या ब्रह्माल 12 घंट्यान तूं कसन एक साधारण म्हणटा इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स जालेले त्या भागवतमांत तूं आमी पळयता म्हूण पळयत तशींच ह्यांची दोनी स्कंदाचे पुरा हंतू म्हणटात पळय ब्रह्माल हंत दिवसान म्हळ्यार रुद्र कुमार मनु आनी पुरा जनाल तांगेल विशय तांगेल परिवारा विशय तांगेल जाले व्हड भक्त त्या पुरा वर्णन शुकमुनीन करचें आसा. तिनी देखून 7 स्कंद ते साधारण म्हणटा स्वयंभू मनूल त्या परिवाराचे आसा मागीर 8 स्कंदा देखून वैवसत मनूल परिवाराचे आसा. सो एक प्रकारार पळय ती कशी एक मनशालें बायोग्राफी म्हूण आसता तागेलें जिवनांत तो केन्ना जल्लोलो कसन जाल्लेलें तागेले जिवनांत ताणें कसं कार्यशैली कसं कसं केलेलें तो पुरा विशय तें बायोग्राफी म्हणटात आमी तशींच हांव पळय येता हें श्रीमद भागवतम म्हळ्यार एक प्रकार हें ब्रह्मांडाच बायोग्राफी हें ब्रह्मांडात कसं कसं जाल्लेलें केन्ना जाल्लेलें आनी तूं कसं कसं इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स जाल्लेलें इम्पॉर्टंट इव्हेंट्सा वेळार देव भक्त तांणी कसं केलेलें हें पुरा भागवतमांत तूं पळयता म्हूण पळयता आमी. सो हांतू आतां ह्या टायमार आतां हें चतुश्लोकी भागवतमा पशी फुडें कॉन्टेक्स्ट हे परिस्थिती कसं आसा म्हळ्यार ब्रह्मान सृश्टी केलेली आशिल्ली आनी तो ताजे पशी फुडें एकदम काळोख आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ताका कसं म्हूण कळना जाल्यार ताणें तें तपस्या करचें आसा जाल्यार की ताका तें आयक पडटा तपह म्हूण ताका कळटा की आतां तपस्या करता आनी तपस्या करून जातरी तागेलें ताणें तें सृश्टीचें जातरी देव ताका प्रत्यक्ष जाता आनी अशें सांगिल्लें आसा की देव प्रत्यक्ष जावन ब्रह्मा वयर इतले ताका संतोश आसता की देव वचून अशें म्हणटात पळय आमी शेक हँड करता म्हणटात पळय आतां ब्रह्माल हाचून हात धरता की म्हळ्यार कसं नॉर्मली वय जाल्यार आमी केन्ना जेन्ना कोणीक मेळटाना आमगेल सरारी आमी कोणीक प्रिय जावन आसल्यार आमगे तांगे हात दवरून तांकां वेलकम करता ती और खुशी जाले कंग्रॅच्युलेट म्हूण तांगे हात धरता ती तशींच देव ब्रह्माल हात धरता म्हूण वर्णन आसा शेक हँड करता गेलो टू म्हूण आनी भारी प्रियर सांगता आनी तेन्ना ब्रह्मान निमगूचे प्रश्न देवाक त्यांची चतुश्लोकी भागवतम आतां आमी नेक्स्ट 4 सेशन्सांत पळयता की कसन कसन ते क्वेश्चन निमिल्ले आनी ताचें महत्व कसन आहे म्हणून आनी देव ताचें कसं आन्सर दिता म्हणून बेसिकली ब्रह्मान इन्क्वायरी कसं म्हळ्यार की देवा तूं इतलो व्हड जाल्यार तूं म्हाका प्रत्यक्ष जाल्ला कसं न्ही तुगेलें रूप म्हणून
तुगेले कसन कसन शक्ती आसा आनी हांव कसन केल्यार तुका संतोष जातलो देवा, आनी हांव हें पुरो करताच म्हगेलें कार्य जाल्यार म्हाका गर्व येवचें नज ताचे खातीर हांव कसन करचें, अशी हें ब्रह्मांड निमगुचें आसा देवाक. आनी ताचें जें आन्सर दिता ना, ते कसं देव आन्सर दिता पळय, तें चतुश्रुती भागवतम म्हणून पळयत. सो हाची पशी फुडें 3 श्लोक आसा ते बिल्डअप ते म्हळ्यार 31, 30, 31, 32 हे 3 श्लोक, 4 श्लोक आसा ती. त्या एक एक संप्रदायांतू ताकाय इन्क्लूड करतात आनी ताका वल्लभाचार्य संप्रदायांतू ते 4 श्लोक इन्क्लूड जाता आनी ताका सप्तश्लोकी भागवतम म्हूण सांगिल्लें आसा. मात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान ह्या 4 श्लोका वयरी वर्णन दिलेलें 33 to 36 आनी ताका तांणी चतुश्लोकी भागवतम म्हूण सांगिल्लें आसा. सो एक प्रकार ब्रह्मान निमगेलेलें ते क्वेश्चन ते आमगेल्या लायफांतूय ते रेलिव्हंट आसा की आमकां हें कळटा की देवा तुगेलें शक्ती कसन आहे, तुगेलें स्वरूप कसन आहे, कशें हांव तुका संतोष पावं येता आनी कशें हांव गर्व जायनासी हांव तें तुगेली भक्ती करूं येता. हें प्रश्नाचे म्हणटात पळय क्वेश्चन्स आमगेले खातीर वय रेलिव्हंट आसा. सो त्या लेकार हें चतुश्लोकी भागवतम. सो आज आमी हें इंट्रोडक्शन जातरी फर्स्ट श्लोका वयरी ಸ್ವಲ್ಪ डिस्कशन करूया. सुरेश श्लोक आसा, अहम एवासमेवाग्रे नान्याद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यद एतश्च यो वशिष्येत सोम्यहम. म्हळ्यार देव सांगता ब्रह्माक की वय हांवची तो देव तूं सांगिल्लें आनी तो देव सांगता की हांव हें पुरा सृश्टी जावचे ब्रह्मान सृश्टी केलेलो हांव सृश्टी जावचे पयलीं फुडें वयशिल्लो आनी आनी म्हणटात पळय कसने नातिल तेन्ना हांव आशिल्लो. आतां तूं म्हाका पळयता हांव आत्तां येस आनी पश्चात हें पुरा सृश्टी समाप्त जातरी हांव आसतलो म्हूण देवान हें सांगचें आसा म्हूण तो चतुश्लोकी भागवतमाचे सुरेश श्लोक हें म्हूण पळय. अहम एवासमेवाग्रे नान्याद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यद एतश्च यो वशिष्यते सोम्यहम. तशें. सो आता हाचे विशीं आमी एक थोडे एक कॉन्टेक्स्ट कसं नाही ताचे विशीं एक नेक्स्ट एक 20-25 मिनिट्सार हाची मना व्हरचे प्रयत्न करूया की ह्या श्लोकांचे विवर्सून कसं कसं पॉयंट येवचे पुरो आनी हाची नंतर तुमकांय कसं ताजे नंतर तुमकांय मनांतू कसं पॉयंट आसल्यार तुमी ह्या सेशनांतू मागीर शेअर करीत. सो एक विशय एक येता म्हळ्यार की ब्रह्मान ते अप्रोच केलेले म्हळ्यार तो शरणागत जावन देवाले ताणें प्रश्न केलेलो म्हूण सांगिल्लें आसा. कसं जालें की भगवद्गीतेन तूं देवान त्या 11 अध्यायान तूं सांगचें आसा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन म्हूण. कसं की म्हणटात पळय देवान कसं कोरका ते धर्मा संस्थापना खातीर देवान कोर नाशिल्लें. अर्जुना तूं निमित्त मात्र म्हूण ते कसं जावचें आशिल्लें जातलें म्हूण कोण पर्सन मॅटर करना. अर्जुनातले विंगड कोण वय देवाल विशय करता आशिल्लो जाल्यार तूं निमित्त मात्र जावचें तुगेलें एक भाग्य आसा म्हूण. सो तशी देवान सांगचें आसा म्हूण पळयता म्हळ्यार एक सरेंडर करचें म्हळ्यार देवाल्या तशी म्हूण. आनी हा एक विशय आतां आमी पळयत म्हळ्यार भगवद्गीतेन तूं कृष्णान अर्जुना खातीर मस्त सकट नांव सांगिल्लें आसा कुडाकेश हें जाल्यार आनी तें रिपीट वय जाता जाल्यार सव्यसाचीन म्हूण पळय देवान हांतू मात सांगचें आसा. सव्यसाचीन म्हळ्यार एम्बिडेक्स्ट्रस. एम्बिडेक्स्ट्रस म्हळ्यार अर्जून लेफ्ट दाव हाताने उजव्या हाताने दोन्ही हाजेन बाण मारता आशिल्लो ताका सव्यसाचीन म्हूण एम्बिडेक्स्ट्रस म्हणटा ती. व्हड विशय तो. आतां सांज जाल्यार आतां आमगे लेवलार आमी पळयत आमी पुराजेन लेफ्ट हँडेड ऑर रायट हँडेड आसता ती. आतां कोणी रायट हँडान बरयतात मोस्ट ऑफ द पीपल रायट हँडान बरयतात ती जाल्यार तितलें चंद करून लेफ्ट हँडान बरय म्हळ्यार मोस्ट जनाक बरोवचें जाय आसना आनी बरयल्यार हगूर कसंकीपुणी बरोवचें जातलें. रायट हँडान बरयल्या म्हणके जाय आसना. मात अर्जुन लेफ्ट हँडान धनुष्य बाण कशी करता आशिल्लो तशी रायट हँडान करता आशिल्लो आनी इक्वली गुड आशिल्लें. अशें न्ही की लेफ्ट हँडानची की वीक आशिल्लो रायट हँडान कसं नाशिल्लें. ताकाची हें देवान मागीर सव्यसाचीन म्हूण ह्या श्लोकार कसलें सांगलें. कसलें की देवान सांगिल्लें निमित्त मात्र. निमित्त मात्र म्हळ्यार आमकां दिसचें पुरो हो निमित्त मात्र म्हळ्यार इन्स्ट्रुमेंट म्हळ्यार आमगेले टॅलंट आस की ना की कसं म्हूण फरक पडना म्हण देवान कसं करचें तें जाता आसता ना. देव सांगता निमित्त मात्र म्हळ्यार हांव तुका अशी लेखूं नाका तूं की तुगेल कांय इम्पॉर्टन्स ना म्हूण. देव सांगता ना ना तूं सव्यसाचीन म्हूण म्हळ्यार तूं एक्सेप्शनली गुड पर्सन
जाल्यारय तूं निमित्त मात्र म्हूण. सो देवान त्या एक प्रकारार आमी सांगचे म्हूण पळयत. कसं जालें की आतां आमी पळयत की मोस्ट ऑफ द टायम लायफांत तूं आमगेल मनांत कशें की आसता जावचें, आनी आमकां दिसता की देवाल मनांत कशें नाशें पुरोवपा म्हूण. सो आमगेल मनांत कशें आमगेल विल्ल म्हणटात पळय, आमकां कशें की लायफांत जावका देवाल मनांत कशें नसकी म्हूण ते म्हणटात पळय मॅच जायना की एक प्रकार ते दोन्ही विशयांत तूं म्हणटा पळय वॉर म्हणटात पळय की आमकां कशें की जावका देवा कशें की जावका तशी कशें नेवे. लायक देवान सांगिल्लें निमित्त मात्र म्हणून ना हें एक मना बरयता की कृष्णाक म्हणटात पळय एक प्रीती मात जावका म्हणून ताका देवान आमकां तें फ्री वील दिलेलें आसा, आमकां चॉयस दिलेलें आसा. जाल्यारय आमी केन्ना आमगेली चॉयस लायफाची आमी कशी मुखारसून वता ती ते देवाल मनांत तशी ताची ओट्टू मेळून ते करूंक प्रयत्न करता ती तेन्ना ते म्हणटात पळय रियली आमी हॅपी जावचें आमी संतोशार जीवन करचें तें फुलफील जाता म्हूण पळयत. कसं जालें की आमी ह्या वेळी पळयत सादारण म्हणटा ह्या जगत्याच्या रिलेशनशिपांत तूं आमकां कोणा वयर प्रीती आसा तांणी केन्ना खुशी जाल्यारय आमकां भारी संतोश जाता. तें आमी प्रॅक्टिकली एक्सपिरियन्स पळयता आमगेल्या रिलेशनशिप्सांत ह्या संवसारांत जाल्यारय की आमकां कोणा वयर प्रीत आसा तांणी संतोष पावल्यारय तांगेल्या किना चेडे पण आमकां संतोश जाता की तांकां संतोष जाला म्हूण पळोवन. सो हेंच एक रिलेशनशीप देवाल वयर आसा की आमी आमगेलें जीवन आमगेली चॉयसीस अशी करता ती की देवाल मनांत कसं नास देवाल सांगिल्ले रितेरी आमी करूंक प्रयत्न करता ती आनी देवा संतोश जाता. तेन्ना तो आमकां जावचो संतोश तो दिव्य जावन आशिल्लो संतोश तोच एक व्हड विशय म्हूण. अशी न्ही की हें देवान सांगिल्लें आमी करता म्हळ्यार एक्सप्लॉयटेशन म्हूण जाल्यार म्हणटात पळय कशी हिटलरान जेव सांगिल्लें करता ताणें फोर्स केल्लें तशी न्ही हें फ्री वील आसा. देवान सांगलें म्हणचे न्ही. आतां हिटलरान इतलें जनां तागेले जनांनी इतलें मारलेलें मागीर तें ट्रायल्स आनी जालेले ते कोणा धरलेले तागेले न्यूरमबर्ग ट्रायल्स म्हूण आनी तांकां धरलेले तेन्ना तें सांगिल्लें की ते कोण हिटलराचे जेन्ना तूं मारली कशें जाल्यार कशी जनाक आनी म्हूण तेन्ना तांणी सांगिल्लें की आमकां ऑर्डर आशिल्ली ताका आमी केल्लें म्हूण आमी ना कशें म्हणचें तेन्ना त्या जजान सांगलें की ताण सांगलें आसचें पुरो जाल्यार इतले दुश्ट जावन आशिल्ले ते तुमी कार्य केलेलें आसा तुमगेलें फ्री विल्लच न्हय. हिटलरान सांगलें म्हूण तुमी ना म्हूण भायर पडयत आशिल्ले न्हय. तुमी ताण सांगलें म्हूण हें पुरो हें इतलें पुरो वायट कार्य दुश्ट कार्य करता आशिल्लें म्हूण देवान आमकां केन्नाय एक दिलेलें आसा फ्री वील दिलेलें आसा जाल्यार आमी तें कशी यूज करतात की तें मिसयूज करतात की तें आमगेले वयरी आसा. सो आमी केन्ना देवान विशयी देवाल भक्ताले तेंचो एक विशय करता ती तेन्ना आमगेले भितर आशिल्ले ते पुरापशी बेस्ट चांग गूण ते भायर येता म्हूण आमी पळयत. केन्ना आमी देवाल भक्ताल विशीं आयकता ती हें शास्त्रांत हें पुरो भगवतम हें पुरो काणी भक्ताल आयकता ती तांगेल ते आयकलेल्या विशयान आमगेले भितर आशिल्ले ते चांग गूण भायर येता बेस्ट ऑफ आवर सेल्स भायर येता म्हूण पळयता. कसलें की देव एक चार रेकार पळयल्यार ऑमनीपोटंट म्हळ्यार देवाले सर्वशक्ती आसा ऑमनिसियंट तो म्हणटात पळय ताका पुरा विशय गोतस देवाका फुडेंचे आमी खंयचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाल्यार फुडें विशय उडगास आसतलो जाल्यार देवाक आमी जन्मजन्मांतरां कसं केलें ना ते एक एक क्षण देवाक गोत आसा आनी देव ऑमनी प्रेझेंट पुरा कडेन आसा. अशी हे तीन विशय कोणाले आसल्यार तांणी हें कोणालें हें शक्ती आसा तांणी कोणालें जाल्यार मस्त एडवांटेज घेवं येता. आतां कोणाक तुमगेले विशय पुरा गोत आसा तेन्ना ताण तुमगेलो एडवांटेज घेवं येता. जाल्यार देवाल आनीक एक विशय म्हळ्यार देव ऑमनी बेलोवलंट म्हूण केन्नाय सुहृदम सर्वभूतानां तो आमगेले वयर प्रीत आसा आमगेले चांग जावका म्हूण देवाल मनांत आसा आमी तागेले अंश न्हय. सो देवाक देवाल वयर शरणागत करचें म्हळ्यार आमगेली इंडिविज्युअलिटी गिव अप करची न्ही की आमी कांय ना आमगे कांय प्रेजर ना ती आमी कशें ना आमी कशें करूं साध्य आसा आमकां कशें शक्ती आसा कांय ना खंडीत अशी म्हणटात पळय आमी देवाल विशीं करतना तेन्ना आमगेले भितर आशिल्ले ते चांग गूण कसो आसा ते पुरा भायर पडटा म्हूण सांगिल्लें. हायर सेल्फ लोअर सेल्फ न्ही आमगेले हायर सेल्फ भायर येता. कशी आतां खंयचे एक म्युझिशियन वय तुमी खंय कडेन नवें शिकच्या गेल्यार तो कोण तो गुरू आसा म्युझिशियन आसा जाल्यार तुमी सुरयपंत ताका कशें सांगून प्रयत्न केल्यार तो सांगता ना तुगेल्या आवाजाक आनीक शुद्धीकरण करता म्हूण आनीक प्रॅक्टीस जावका म्हूण. तशींच आमी पळयत व्हड म्युझिशियन्स तांणी इतले छंद म्हणटा ती तेन्ना आमी सांगता ती कशें की एक नॅचरली तो कितले लायक करून पद्य म्हणटा पळय म्हूण म्हळ्यार तागेले कंठ इतले लायक आसा
अशी सुलभ रितर इतले चांग राग म्हणटा म्हणून जाल्यार आमकां गोत आसा कितकी वर्स दोखून घंटे कटल्यान तांकां प्रॅक्टीस केलेले निमित्त तें आतां नॅचरल दिसता. आमकां नॅचरल म्हूण दिसचें पुरो जाल्यार कितलीं घंटे कटल्यान तांणी प्रॅक्टीस केलेलें आसता. सो तशींची आमी भक्तींतू त्या रेग्युलर प्रॅक्टीस करता करता गेल्यार तेन्ना आमगेलें तें नॅचरल सेल्फ हायर सेल्फ आसता खंयच्यान आमी नॅचरली आमी कसं करता तें देवाल प्रिती खातीर करताची तसलें कॅरेक्टर आमगेलें भायर येवचें साध्य आसा म्हूण पळयत. कसलें की आमगेले हातू एक लोअर सेल्फ आसता एक एक पंता कोप आयल्यार आमी कशी पुणी एक एक पंता जावचे साध्य आसा आमगेले जिवनांतू की आमगेले तोंडा दोकून अशी उतर येता आमगेले एक्सप्रेशन्स अशें जावचे पुरो की ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर केन्ना आमगेले कोप जावन 2-4 दिवस नंतर ते कोणी रेकॉर्डिंग करून दाखयल्यार आमकां पळय तूं कोप आयले तेन्ना कशी उलयत आशिल्लो आनी कशी तूं गेलें कसं कसं उतर उलयलां म्हूण तेन्ना आमकां आश्चर्य जावचें पुरो 4-5 दिवस नंतर हांव अशी उलयलो काय हांव अशी असल असल उतर घेतलें म्हळ्यार आमी म्हूण आमकां बिलीव करूंक जायच ना तें म्हळ्यार ते आमगेलें तें लोअर सेल्फ अशें म्हणटात पळय अशी आसा जाल्यार केन्ना आमी देवाल विशय करता ती देवाल भक्ताल वट्टू संग करता ती तेन्ना ते आमगेले हायर सेल्फ येता भायर म्हळ्यार कसं एक चांग विशय पुराय येता आनी आमगे शुद्ध कर ताकाच हें ब्रह्मान हें लायफ स्टोरी ताणें क्वेश्चन्स दिवचें चतुश्लोकी भागवत आनी देवाल आन्सर करचें तें क्रिटिकल पॉयंट्स आमी लायफांत कशी फॉलो करूं येता आतां आतां आमी हें श्लोकांत अनिकेची काही डिपर वचया की हातूं चिके टॅक्निकल पॉयंट्स आसतले जाल्यार आमी ते ट्राय करुया मना व्हरचे खातीर सो हांकां देवान आमी पळयत ह्या श्लोकांतू देव एक प्रकार विथ रिस्पेक्ट टू टायम म्हणटा आसा फुडें हांव आशिल्लो आत्ताय आसा आनी मुखार सुनूय हांव आसतलो म्हूण हांव फुडें आशिल्लो म्हूण सो एक एक पंता जन सांगता ती की देव म्हणटात पळय देवाल कॉन्सेप्ट इवॉल्व जाता आसया म्हूण म्हळ्यार सूर्य मस्त देव आशिल्ले मागीर ते एब्राहिमीक रिलीजन आयलें क्रिश्चियनिटी इस्लाम तांणी एकूची देव आमगेले देवूची म्हूण तशें सांगलें और मागीर तें निराकार ब्रह्म जावन सांगतात की तांणी सांगतात की आमी देव सो असल पुरा मस्त सकड इंटरप्रिटेशन आसा तेन्ना आमी तें कशी मना व्हरचें कसलें की शास्त्रांत कसं सांगता ती तें इतलें सुलभ ना तें मना वर्स तशें खातीर कसन कसन सांगता ती कशी आमी हाची अर्थ कोण घेवयत कसलें की वेदीक शास्त्र पळयल्यार आमगेले भारताच्या प्रणालींतू ताका षडदर्शन म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार स व्हड दर्शन आसा वेदशास्त्र कशी पळयता म्हूण ते एक न्यायशास्त्र म्हूण आसा न्याय प्रणाली ते गौतम ऋषीन केलेलें मागीर वैशेशिक प्रणाली म्हूण आसा ते कनाड ऋषीन केलेलें सांख्य प्रणाली ते कपिल मुनीन केलेलें मागीर योग तें पटांजली महर्षीन केलेलें मागीर पूर्व मिमांस म्हूण आसा ते जैमिनी ऋषी केलें हें पुरा दर्शन म्हळ्यार शास्त्रां कशीं पळोवचें म्हूण आनी लास्ट ताका उत्तर मिमांस जावं वेदांत म्हणचें तें बादरायण महर्षी व्यासदेवान केलेलें ताका वेदांत म्हणचें आनी त्या पुरा कशी पॉप्युलर पुरा जनान चड म्हळ्यार षड दर्शनांतू वेद व्यासदेवान तें कशी प्रस्तूत केलेलें अशें शास्त्र त्या लेखारी पळोवचें आनी त्या वेद व्यासदेवान पुरा शास्त्र पळयलें ताची एंडांतू ते परिपक्व जावन आशिल्लें तें पुरा नॉलेजान तें नारद मुनी सांगिल्लें तेन्ना ते लास्टार तांणी सांगचें श्रीमद भागवतम पुराण सो हें श्रीमद भागवत पुराणांत कसं सांगिल्लें आसा पळय हो विशय बिकम्स अ रेफरन्स पॉयंट आमगेले कसलेंय अंडरस्टँडींग शास्त्राचें हें एक कसं की शास्त्रांत आसा भागवतमा सांगिल्लें आसा की कसलें करेक्ट कसलें की हें मोस्ट इम्पॉर्टंट रेफरन्स पॉयंट जाता वेदांताचें लास्ट पार्ट जाता हें श्रीमद भागवतम सो त्या प्रकारारी शास्त्राचें आमी पळयत मागीर तांतूं चडाव जावन दोन रितीर म्हळ्यार ते अद्वैत आनी द्वैत वैष्णव प्रणाली म्हूण आसा तांतूय एक हातूं सांगचें अद्वैत म्हळ्यार की पुरा एकची म्हूण तांतूं कसलें पुरा म्हणटात पळय संवसारू देव हें पुरा एकची म्हूण जाल्यार द्वैत वैष्णव म्हळ्यार मध्वाचार्यान सांगिल्लें की ना आत्मो आनी परमात्मा आनी देव तांतूं अंतर आसा आनी आत्म म्हळ्यार सदैव देवाल दासोवची म्हूण ते दासत्वाचे ती भावना ते हें करता आतां एब्राहॅमीक रिलिजन्स म्हळ्यार इस्लाम आसा क्रिश्चियनिटी आसा तांतूय तांगेले ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट ते पुरो आसता तांगेले हातूं ते म्हळ्यार काणी रुपार आसा तांगेले हातूं कसलें सिद्धांत म्हूण तशें कांय ना ताका तांणी एक प्रकार म्हणटात पळय तांगेले हातूं देवाल कॉन्सेप्ट म्हूण ना ताका अशी इस्लामांत आनी हातूं पळय कोणी देवाल विशय म्हळ्यार देवाल फोटो जावं देवाल मुर्ती तशी तांणी सांगल्यार ना 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 तो विशय पुरो डिस्कस करचो ना
त्यांनी म्हणतात पळय मुर्तीची पूजा ना देवाल पिक्चर अशें जे इवन क्रिश्चियनिटी तूं देवाल कसं नाही म्हणून ना तांतू जीसस क्रायस्ट देवाल सर्वेंट जाल्यार देव कसं नाही ना तो तांदू गेला तूं त्या फिलॉसॉफी कसं सिद्धांत ना तांतू आणि ताचे खातीर मुखार तांणी ಸ್ವಲ್ಪ ते ग्रीक फिलॉसॉफी देखून तांणी घेतला ती म्हळ्यार ते प्लॅटो सॉक्रेटिस तांणी पुरो आशिल्ले एरिस्टॉटल तांणी एक विशय सांगिल्लो की देव म्हळ्यार अनमुव्ड मुवर म्हणून म्हळ्यार देव चेंज जायना आणि त्या चेंज जावच्या खातीर अगत्य ना म्हणून ते ग्रीक फिलॉसॉफी देखून आयिल्ले सो असल पुरा कॉन्सेप्ट विंगड विंगड रिलिजनांत आसता म्हणून सांगिल्लें आसा जाल्यार शास्त्रांत वेदशास्त्रांत क्लियर आसा की देव म्हळ्यार परमसत्य आणि तो सर्व कारण ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण तो एकदम क्लियर डेफिनेशन आसा देव कोण आणि तोच पुरा सर्व कारण म्हणून हे म्हणतात पळय एकदम क्लियरली सांगिल्लें आसा सो तांतूं कसलें एक विशय ना आतां कॉमन सेन्स यूज केल्यार वय आमकां गत आसता की खंयचो एक विशय असल्यार तो खंयकी दोकून आयिल्लो म्हूण आतां कसं न्ही एक खाण आसल्यार कोण की केल्लां तें खाण ताजे खातीर तें तशें आसा म्हूण आमकां कळटा कॉज अँड इफेक्ट म्हणटात पळय कसं एक विशय असल्यार ताचें कसं एक कारण आसतलें तें कसलें आसा म्हूण आनी तांतू ते आमी इफेक्ट पडलेल्यार ते कसं कारण आसा पळय तांतू आसची तें आसा म्हूण म्हळ्यार आतां आत्मशास्वत म्हळ्यार आमी देवाल दुखून आयिल्ले म्हळ्यार तो देवूय शाश्वत जावन आसा सो तें कसं म्हणटात पळय कॉज अँड इफेक्टाचें एक रिलेशनशीप आसा म्हूण मात तांतूं एक पंता हें एक क्वेश्चन येता की देव ते अब्राहमीक रिलिजनांतू तांकां तें आन्सर मेळना तांणी म्हणटात पळय की पुरा नमुन्याचे देव इतलो चांगू देव बेनोवलंट म्हणटा ती जाल्यार हांगा मागीर इतलें दुख्ख इतले कश्ट हें पुरा कसलें आसा ताची क्लियर आन्सर्स ना तांगेले हें की चांग आसूं का म्हूण आनी आमी देव आनंदमय जाल्यार हांगा दुख्ख कसलें आसा कशी म्हणटात पळय ते नारळान ते तेल आसा ताजे खातीर ते नारळेल तेल करूं आमी ऑलरेडी ते आसता तेल सो तांतूं देखून ते भायर येवचे न्हू सो कसं नासता हें जगत तें तूं कसं नासता शास्त्र सांगता ती की देवा भितर तें आसता तें म्हूण ताचे खातीर तांकां पळोवचें म्हूण जन्माद्यस्य म्हळ्यार सोर्स ऑफ एवरीथींग म्हूण हें पळयत सो ह्या श्लोकांत देवान सांगचें आसा की हांव फुडें आसा आत्ताय आसा आनी मुखारय आसतलो म्हूण आतां कृष्णान सांगताना ब्रह्म थंय देवाल येद्राक राबून तो पांय पडून राबिल्लो आसा सो देवान सांगचें म्हळ्यार हांव फुडें आशिल्लो आतां आशिल्लो म्हळ्यार देव फिजिकली न्ही देवाल कसा पुराची शक्ती आसा देवाल शक्ती विंगड विंगड एनर्जीज देवाले त्या मागीर फूड आशिल्लें आत्तां आसा आनी मुखार सुनूय आसतलें म्हळ्यार देव आनी देवाल एनर्जी सो देव म्हळ्यार तें एब्सोल्यूट पर्सन कसलें तागेले पुरा एनर्जी आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आतां आमी आनीक एक पॉयंट पळयत की अशी एक पण ताका प्रश्न निमगे येता ती की हांतू देखून तें आयिल्लें हाजी आशिल्लें तेन्ना देवाल देवाल स्रोत कोण म्हूण म्हळ्यार विंगड कोणीय आस की कोण देवा केल्लें म्हूण मात तें क्वेश्चना लॉजिकल ना कसं जालें की आत्तां पక్కనే तुमी कोणाक सांगल्यार एक स्क्वेअर सर्कल ड्रॉ करया ती म्हूण स्क्वेअर सर्कल ते क्वेश्चनाक सेन्स ना न्हू कसं जालें की स्क्वेअर विंगड सर्कल विंगड कोणाक तुमी सांगल्यार स्क्वेअर सर्कल ड्रॉ करया ती म्हळ्यार तुमी ताका सांगीत की तुका स्क्वेअर आनी सर्कल कसं म्हूण गोतना ताजे खातीर तूं सांगता आसा स्क्वेअर सर्कल ड्रॉ करून कसलें की स्क्वेअर विंगड सर्कल विंगड तशींच आमगेल्या मनांत येता की देव खंय दोकून आयला म्हूण तशें दिसल्यार आमकां देवाल डेफिनेशना मना वचचें न्ही कसलें की देवान सांगिल्लें आसा कसं आत्तां आमी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ पळयलेलें सर्व कारण आता सर्व कारण माच कारण कशें जावं येता सो ते क्वेश्चनाक सेन्स करना की देव खंय दोकून आयलो म्हूण देव आसा आमी ते क्रोनॉलॉजिकल पॉयंटार पळयता ती की हाची पयशी फुडें म्हणटा पळय हा आज्जो पिज्जो हागेल मुखार तो तागेल मुखार तो तशींच देवाल मुखार कोणें आसा ना देव केन्नाच एब्सोल्यूट जावन एक्झिस्ट जाता आशिल्लो म्हूण म्हळ्यार केन्नाय देव टायमा भायर आसा एक्झिस्टन्स देवालें एक टायमाचें आमगेलें शरीर आदेशा पुरो की आमी एज आमगेले बत्ता आसा और आमी चेंजीस पळयत जाल्यार हे टायमाची इफेक्ट देवाल वयर लागू जायना
आणि आम्ही शाश्वत जावन आशिल्ले आमगेलो आत्मा आमगेल वैरी टायमा लागू जायना एक्चुअली. ओनली थिंग इज की ते आमगेल ते आमकां ताजे साक्षात्कार जायना. सो देव आनी देवाल अंश एवर प्रेझेंट आसा ती. भगवद्गीतेंतून देवा सांगचे आसा देवान अर्जुना सांग असल केन्ना समय नाशिल की तूं नाशिल्लो आनी हांव आशिल्लो. आत्ता दिसा त्यांनी मुखार सुनूय आमी दोग जाण आसतलीं ती म्हणून. तूं कोडूग आसना हो विशय म्हाका गोत्त आसा म्हण देवान अर्जुनाक सांगचे आसा गीतेंत. जाल्यार आमकां तें मना वचना. आतां कशी एक सान चायल्डान पక్కనే एक तेंचें एक नॉवेल वाजिल्लें की फॉर एग्जाम्पल हॅरी पॉटर वाजिल्लें. तेंचें एक नॉवेल वाजिल्लें. तें एक ऑथरान बरयल्लें जे.के. रावलिंगान. आतां तो ऑथर तें नॉवेला भितर ना. नॉवेल बरयलें कोण की ताणें तें नॉवेल बरयलां विंगड विंगड चरित्र आसा विंगड विंगड काणी आसा ताजे भितरी. जाल्यार तो कोण बरयला तो ताजे भितर ना. तशींच हें सृश्टी जाल्लेलें आसा आमी हें एक बुकां म्हणके पळयत जाल्यार देव ताजे ऑथर आनी तो आमकां हाजे भितर हे संवसारान देव पक्कने दिसच ना. जाल्यार देवान तें सृश्टी केल्लें म्हूण आमी पळयत. सो आमगेल एक्झिस्टन्स कसं म्हणटात पळय त्या देवाल वयरी डिपेंडंट आसा. आमी शाश्वत जावन आसा ती आत्मवय देववय ह्या श्लोकान सांगल्या म्हणके फुडें आशिल्लें आत्ता आसा देव आनी मुखार आसा. तशींच एक परमात्मा आत्मा म्हळ्यार फुडें आशिल्लें आत्ता आशिल्लें. मात आमगेलें रिलेशनशीप कशें ना आमी देवाल वयरी डिपेंडंट आसा ती. आनी त्या डिपेंडन्सी आमी केन्ना प्रितीन देवा खातीर व्यक्त करता ती तेन्ना त्या देवाकय खुशी जाता आनी त्या आमगेल खातीर वय संतोषाचें कारण येता म्हूण सांगता. म्हळ्यार कशें की होड विशय देवान आसता आनी तांतू दोखून कशें की वेस्टर्न फिलॉसॉफी आतां आमी पळयता की सुरयसान बॅक्टेरिया जाल्ले तांतू दोखून कशें की इन्सेक्ट जाल्ले तें मॉडर्न सायन्सान तशें शिकयता ती. इन्सेक्टा दोखून आनीक कशें की जाल्लें इवॉल्व जावन 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 मागीर मांकड आयलें मांकडा दोखून मनुश्य आयलो तशी पुरो ते मॉडर्न सायन्सान सांगता ती. मात आमगे शास्त्रांत आमकां कळटा की देव आशिल्लो शाश्वत रुपार जावन आशिल्लो आनी तांतू दोखून हांवें पुरा देवाल शक्ती दोखूनूच पुरा भायर आयिल्लें आसा आनी तांचे आमगेलें म्हणटात पळय एक्झिस्टन्स आमगेलें आसा म्हूण. कशी ईशोपनिशदांत तूं सांगिल्लें आसा तें ईशोपनिशद सूर जॉर्ज बशी ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. म्हळ्यार देव परफेक्ट एंड कंप्लीट आसा आनी पुरा देवाल भितरी दोखून येता म्हूण कसं आमकां दिसता हें पुरा. जे देवाल दोखून भितर आसता तेंवूय कंप्लीट आसा. हें संवसार पळयल्यार सेल्फ सफिशियंट आसा. पावस येता हें येता सायकल चलता आसा पुरा कंप्लीट आसा. सो देवाल दोखून भायर येवचें कंप्लीट देवाल भायर देवाल दोखून शक्ती भायर आयल्यारय देव कंप्लीट आसा. अशी न्ही की म्हणटात पळय 10 आसा एक शक्ती भायर आयल्यार देव आतां 9 जाल्लो म्हणून ना. कसलेंय भायर आयल्यार देव 10 आसा कितलें ऍड केल्यारूय देव 10 आसा. म्हळ्यार देव पूर्ण रुपार आसा म्हणून आनी कंप्लीट बॅलन्स एक आसता म्हणून. सो हा एक स्वल्प विशय आशिल्लो फर्स्ट श्लोकाचे रिलेटेड. हांव क्विकली रिकॅप करता मागीर तुमगेले कसं हे पॉयंटा रिलेटेड तुमकां कसं शेअर करता जाल्यार तुम्ही शेअर करूं येता. सो फर्स्ट आमी पॉयंट पळयलेले म्हळ्यार की चतुश्लोकी भागवतम चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हळ्यार कसं जालें की शास्त्र वेद आनी इतलो व्हड आसता आमगेले इंट्रस्ट जनरेट करचे कंडेन्स्ड फॉर्मर म्हणटात पळय प्रेसी फॉर्म हाचे सार कसं न्हय म्हणून ते कशी रामानुजाचार्यान चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हणून 700 वर्सेस पక్కనే कोणाक वाजू जायनातले ते 4 श्लोकांत तूं कसं इम्पॉर्टंट आसा म्हूण कळ्ळें. आनी पక్కనే आमकां तें पळोवन आमकां इंट्रस्ट जाल्यार आमी बाकीचे 696 श्लोक वाजयतलीं ती. ताका जे वेदशास्त्र हळूहळू आचार्य कसं करतात म्हळ्यार तांतूंत कसं एक 3-4 पॉयंट घेवन चतुश्लोकी भगवद्गीता चतुश्लोकी भागवत अशी करता ती कसं जाल्यार की कोणाक इंट्रस्ट आसा तांणी हें कोणी पळयत ताजेन कसं की एक सार कळटलें आनी हाजेन आमकां रुची प्रकट जातली म्हूण. तो आमी तें एक पॉयंट पळयलें कशें रामानुजाचार्यान सांगिल्लें आनी ताजें कन्क्लुजन कसं आशिल्लें ते चतुश्लोकी भगवद्गीता आयकल सिताकाची अर्जुन कन्विन्स जाल्लो हे देवा परम ब्रह्म परम धाम पवित्र म्हूण फुडलें सांगिल्लें. सो त्या लेकारी हें कसं की एक ताजें एक इम्पॉर्टन्स अशें चतुश्लोकी भगवद्गीता ताजें कळटा आमकां कसं जाल्यार तें इम्पॉर्टंट आनी आमी पळयलेलें की हें चतुश्लोकी भगवद्गीता जो भागवतम जो हातूंत हे तिनूय विशय आसा संबंध अभिधेय प्रयोजन म्हळ्यार संबंध म्हळ्यार आमी कसं देवाल विशय कळचें ताजी प्रोसेस आनी ताजेन कसं फल प्राप्त जाता हे तिनूय विशय आमकां चतुश्लोकी हातूंत कळूं येता. ताजें एग्जाम्पल पळयलें आमी ते कारा विशय पळोवन की कार घेवपाक जाल्यार कशी ते मनावच तशी. मागीर आमी हें पळयलें की चतुश्लोकी भागवतम म्हळ्यार हे दोनी स्कंदांतू हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर
हांणी हे 4 श्लोका वयरी तांणी ते विशेश जावन तांणी एक्सप्लेन केलेलें आसा. तांतूं दोकुनू बेस्ड आमी प्रभुपाद स्वामी पर्पोटा दोकून तांणी भागवतमा बरयलें ताचेर हें बेस्ड आमी करतात. सो आमी हे सुरेश श्लोकाचें हाजें स्टार्टींग केल्लें. हें देव ते ताका टायम फॅक्टर आसल्या देव सांगता. आनी आमी एक खंयच्या विशयी पळयलें म्हळ्यार की ब्रह्माल अप्रोच कशें म्हळ्यार तो देवाल शरणागत जावन आशिल्लो. ऑल्दो तांणी सृश्टी केलेली जाल्यार इतलें पुरो व्हड कार्य करून तरी देवान ताका दर्शन दिलें दिसतात आनी ह्या देवान निमगुचें की देवा हें तुगेलें स्वरूप हें कशी तूं हें म्हणटा तुगेलें स्वरूप कसं न्ही हें म्हूण आनी मागीर मुखार सून ताणें अशी निमगुचें आसा ताका हें आतां आमी 4 श्लोकान पळयता की कशी देवा आमी तुगेलें म्हणटात पळय कशी तुगेलें आमी सेवा करूं आनी कशी हें सेवा करतना गर्व येनासी कशी पळोवं येता ते क्वेश्चन्सा खातीर देवान हे चतुश्लोकी भागवतमाचें आन्सर हे 4 श्लोकान दिवचें म्हूण पळय. मागीर आमी लास्टार एक ಸ್ವಲ್ಪ पॉयंट्स पळयले इन जनरल की वेदांतू मस्त सकट दर्शन आसा. आतां आमी तें फॉलो करचें. महर्षी वेदव्यासान तें बरयलेलें वेदांत दर्शन तांतूं दोकून आमी हें पुरा करचें आनी तांतूय वेदांत दर्शनांतू महर्षी वेदव्यासान देवान बरयलेलें पुरापशी व्हड विशय म्हळ्यार लास्टार तांणी दिलेलें तें हें भागवत श्रीमद भागवत हातूंत पुराच विशय सार आसा म्हूण आनी तांतूंतलो हें सार हें चतुश्लोकी भागवतम म्हूण पळयत. सो विंगड विंगड विशय आमी हाजे हातूंत पळयलेलें की देवाल एक्झिस्टन्स म्हळ्यार तो देव सर्व कारण कारण तांगेले मनांत आयल्यार की देवाल कारण कशें नाशा पुरो ना बाय डेफिनेशन देव सर्व कारण कारण आनी आमी केन्ना आमगेलें इच्छा आमगेलें हें देवाल सेवेन तूं भाग घेतात कसलें की आमी देवाल व्हेरी डिपेंडंट आसा ती हें शाश्वत जावन आशिल्लें आमी देवाल अंश आतां आमी आमगेली चॉयसीस घेता ती की देवाक प्रिती कशी करचें आनी देवान आमगेल तेन्ना आमगेल भितर वयलें आशिल्लें तें बेस्ट कसं कॅरेक्टर आसा तें भायर येतलें आनी देवाक केन्ना संतोश जाता तेन्ना तो आमकां जेवचो आशिल्लो संतोश ह्यांची प्रिती प्रेम आनी ह्यांची एक प्रयोजना कार्य मुखार सून संपन्न जाता. सो हांगार आपयता हांव सेकंड टायम ह्यांच कंटिन्यू करून आमी सेकंड श्लोकांतूय देवान कसं सांगचें ब्रह्माक त्या पळय कोणाक कसं कॉमेंट कसं शेअर करपाक जाल्यार करुया त्या टायमार. मी सेकंड वर्स हे दोन्ही स्कंदाचे 9 अध्यायाचे 34th वर्स ताचेर डिस्कशन करू. धन्यवाद तुमगेले पुरा कॉमेंट्सा खातीर आनी हाचे एक सांग रुपारी आमी डिस्कशन करता आसत तुमी ते स्टडी केल्यार तुमकां आनीक तांतूंतलो अर्थ आनीक ताचे विशय पुरा मस्त सकट तुमगेले अनुभव आले कारी तुमकां आनीक मस्त सकट विशय ते मना वच तशें आसता. धन्यवाद कॉमेंट्सा खातीर. कोणाक कसं शेअर करपाक जाल्यार करूं तेजे आमी सेशन कन्क्लूड करून नेक्स्ट टायम नेक्स्ट संडे पास कंटिन्यू. मे बी नेक्स्ट संडे कसं की मोस्टली एक प्रोग्राम आसा पुरो सो जातलें की ना बट एनीवे हांव तें पोस्ट करता फक्त नेक्स्ट संडे जेन्ना आमी 14th कंटिन्यू. हरे कृष्ण सेशन हांगार पळोवया कसं ती 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कन्क्लूड. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. पंचाकल्पतरुभ्यश्च हरे
कृष्णार्पणमस्तु। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। नेक्स्ट सेशन मिले, नेक्स्ट वर्ष को। हरे कृष्ण। धन्यवाद पूरा जन एंजॉय करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।